नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अर्जुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कामोले प्राथमीक शाळेच्या विद्यार्थ्याक मारहाण केल्ल्या प्रकरणात चौकशे खातीर टिचरी पावल्यो। कोलवाळ पोलिशेन आपणे कसलो गुन्यांव करूंक ना, शिक्षिकेचो दावो। राजभाषा कायद्यान कसलोच बदल जावचो ना, मुख्यमंत्र्याचे खंय मराठी अकादमीचे वांगड्यांक आश्वासन। शिष्टमंडळ मेळ्ळे मुख्यमंत्र्यांक। चवथीक पावसाची हजेरी 4 तारीख ते 8 तारखे मेरेन राज्यांत पावसाचो येलो अलर्ट। गोंय हवामान खात्याची शिटकावणी। अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक दितले सर्गिस्तू बाळाराया मापारी हांचे नाव। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची घोषणा। बांबोळे ट्रॅफिक जॅमाच्यो सच्यो कटकटी। थळावो आमदार विरेशान जिल्लोधिकाऱ्यांक घेवन केली पळोवणी। बेशिस्त पार्किंगेचेर उपाय काडपाचे विरेशाचे आवाहन। चवथीचे फाटभुंयेर कुडचडेचो बाजार सजावटीच्या सामानान फुल्ला। सजावटीच्या सामानाची खरेदी सुरू, मात अपेक्षे प्रमाण खरेदीक नेट ना। आता खबरो विस्तारांत। कोंकणी मराठी भाषावाद संदर्भात मराठी अकादमीच्या मंडळान मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। भविष्यात राजभाषा कायद्यान कसलोच बदल जावचो ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्ल्याचे मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंत हांणी माहिती दिली। मुख्यमंत्र्यांना आम्ही विनंती केली की गोव्यामध्ये राजभाषा कायद्यामध्ये मराठीचं जे स्थान आहे सहभाषेचं, त्या संदर्भात सरकारनं कोणताही बदल करू नये। आणि सध्या जे तापलेलं वातावरण आहे, अनेक जण ते कलुषित करत आहेत। गोव्यामध्ये भाषामध्ये वाद चाललेला आहे, माणसं एकमेकापासून तुटत आहे। तर हे सगळं थांबण्यासाठी आम्ही त्यांना विनंती केली की तुम्ही आश्वासन द्या। तर मला खूप आनंद वाटतो की मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला आत्ताच सांगितलं की गोव्याच्या राजभाषा कायद्यामध्ये कोणताही बदल यापुढे होणार नाही। तेव्हा आम्ही सगळे गोवा मराठी अकादमी आणि इतर सगळे मराठी प्रेमी, आमची सगळे केंद्र आहेत ते, त्यांच्या वतीनं माननीय प्रमोदजी सावंत यांचं अभिनंदन करतो। आणि यापुढे हा भाषावाद पूर्णपणे थांबवून दोन्ही भाषांना त्यांनी उत्तेजन द्यावं आणि विशेषतः मराठीचं गोव्यामधलं जे काही स्थान आहे ते अबाधित राहून मराठी इथं रुजवण्याची आणि इथं वाढवण्याची आम्हा सगळ्यांना संधी मिळावी, सेवा करण्याची। मला खूप बरं वाटतं। पुन्हा एकदा मी मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करतो। गोंयांत 1 जून ते 30 सप्टेंबर मेरेन 158.53 इंच पावसाची नोंद जाल्या अशी माहिती हवामान खात्याचो शास्त्रज्ञ नाहुश कुलकर्णी हांणी दिली। वाळपय वाठारांत चड इंच पावसाची नोंद जाल्या। आयच्यान फुडले 5 दीस कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। ताका लागून येल्लो अलर्ट जारी केला। सर 1 जून पासून पाऊस सुरू झाला आणि आता आज 3 सप्टेंबर पर्यंत किती गोव्यात पाऊस पडला? यावेळी आपल्याकडे पाऊस म्हणजे 24चा मान्सून हा खरंच चॅलेंजिंग होता आपलं, आणि यावेळी चांगलाच पाऊस आणि विक्रमी पाऊस झाला आहे आपण यावेळी म्हणू शकतो। असं जर तुम्ही जे म्हणताय की 1 जून ते आजच्या दिवसापर्यंत किती पाऊस पडला, तर आजच्या दिवसापर्यंत 4022 mm पूर्ण गोव्यावरती पाऊस रेकॉर्ड झालेला आहे। जर त्याचा आपण किती पाऊस होणं अपेक्षित आहे हा जर आपण एक अंदाज घ्यायचं म्हटलं तर 2750 mm च्या आसपास रेनफॉल होणं अपेक्षित होतं, पण आपल्याकडे रेकॉर्डेड झालं आहे जवळजवळ 4022 किंवा मगाशी म्हणलं तर आपलं म्हणजे जवळजवळ एक 35% आपण पुढं आहोत पावसाचं। आणि जसं मी मगाशी म्हटलं की जुलैचा पावसाचं जे कॉन्ट्रीब्युशन जास्त होतं आपल्या याच्यात, आणि ऑगस्टमध्ये थोडाफार आपलं उघडीप होती, आणि आता परत सप्टेंबरपासून परत पावसानं आपल्या इथं जोर धरलेला आहे। सो याचा एक टोटल एक सारांश जर बघितला तर आपल्या इथं जवळजवळ एक विक्रमी आणि चांगला पाऊस झालेला आहे असं आपण म्हणू शकतो। ओके सर, या म्हणजे पावसात कुठल्या भागात जास्त पाऊस पडला? भाग जरी असं म्हटलं तरी आपलं गोवा राज्य जरी छोटं जरी असलं तरी 2 जिल्ह्याच्या याच्यामध्ये सगळ्याच भागामध्ये सर्वदूर पाऊस पडलेला आहे। चांगला म्हणजे सगळीकडं म्हणजे आपण असंच म्हणूया की जवळजवळ विक्रमी पाऊस सगळ्याच ठिकाणी जे जे आपले
मोजमाप यंत्र आहेत तिथं सगळीकडे पाऊस झालेला आहे. पर्टिक्युलरली जर हायलाईट करायचं म्हटलं तर वाळपोईमध्ये 5022 mm रेनफॉल मिळाले. तो एक इटसेल्फ एक विक्रमच आहे. आणि फॉलोड बाय सांगक्लेममध्ये आपल्या इथं जवळजवळ म्हणजे 4927 एवढा पाऊस पडलेला आहे. म्हणजे नॉर्थ आणि साऊथ म्हणजे दोन्हीकडं जर बघितलं तर चांगला म्हणजे टचिंग टू द 5000 फिगर आपण असं म्हणू शकतो. सर म्हणजे आता म्हणजे चतुर्थी आहे पुढे, तर पाऊस असेल का, म्हणजे लोकांना पण ते जाणून घ्यायचं आहे. येस, पाऊस असेल मॅडम चतुर्थीमध्ये. कारण आत्ता असं जर बघतोय आपण कालमध्ये वाळपोईमध्ये एक छोट्याशा भागामध्ये सुद्धा विक्रमी पाऊस झाला आणि सोबतच पूर्ण गोवा राज्यामध्ये पाऊस पडला होता. आणि गेले 2-3 दिवसापासून आपल्याकडे क्लाउडी वेदर आहे. मेट्रोलॉजिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर बघितलं तर जे ऑफशोअर स्ट्रफ आहे तो सुद्धा ॲक्टिवेट आहे. आणि सोबतच आपण पुढच्या 2 दिवसापासून पश्चिमी वारे जे आहात म्हणजे समुद्राकडनं येणारे वारे ते स्ट्रॉंग होत आहेत आणि त्यांचा प्रभाव पावसाचा कट आपल्या राज्यावरती होण्याची अपेक्षा आहे. सो पुढच्या 2 म्हणजे आजपासून ते पुढच्या 5 दिवसापर्यंत आपण काही म्हणजे एक तुरळक ठिकाणी आपण आयसोलेटेड हेवी पाऊस असं म्हणतोय आणि सर्वदूर वाईड स्प्रेड रेनफॉल असं पुढच्या 5 दिवसासाठी सांगतोय. आणि कंटिन्यू पुढचे 5 दिवस असेल, त्याच्यामध्ये चतुर्थी पण येते म्हणजे याच्यात. सो चतुर्थीच्या याच्यात आपल्या इथं पाऊस असण्याचे म्हणजे इंटरमिनिएट रेनफॉल म्हणतो की पाऊस थांबणे येणे ही त्याचा आपण अनुमान देता. अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक गांवचे सुपूत हुतात्मा जाल्ले पयले स्वातंत्र्य सैनीक बाळा राया मापारी हांचें नांव दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. अस्नोडे ते मुळगांव ह्या प्रत्यक्षान 4 लेन बायपास रस्त्याची बुनयाद घाल्या उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकेल सोयरे म्हणून उलयताले. अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक गांवचे सुपूत हुतात्मा जाल्ले पयले स्वातंत्र्य सैनीक बाळाराया मापारी हांचे नाव दितले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. स्टेट हायवे 1 खाला बांदपी अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याची बुधवारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी डिजिटल पद्दतीन बुनयाद घाली. ह्या बायपास रस्त्याचेर सुमार 3 किलोमीटर अंतराच्या कामाचेर 160 कोटी रुपये खर्च येतलो. बुनयाद घालपाच्या सुवाळ्या वेळार मंत्री निळकंठ हळर्णकार, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, प्रेमेंद्र शेट हांचे सयत हेर हजर आशिल्ले. 4 लेन अस्नोडा बायपास या नावापेक्षा स्वर्गीय बाळाराया मापारी असं या रस्त्याचे नाव असताना आणि पुराय आणि सदोरी यांच्यानी गोंयच्या मुक्ती संग्रामात आमकां योगदान दिलें. अस्नोडेचो सुपुत्र आणि गोंयच्या इतिहासातलो पयलो म्हणजे शहीद जावपी जर कोण आसत जाल्यार बाळाराया मापारी आसतले. तांचें नांव ह्या रस्त्या खातीर आज आमी जाहीर करता. आमी हें सांगता आसतनाय बी म्हणजे अस्नोडकारा खातीर म्हाका दिसता ही अभिमानाची गजाल आसा की ज्या पद्दतीन बाळाराया मापारी सॅक्रिफायस केलें. आमी थोडीशी जागाच दिल्या, पण बाळाराया मापारीच्या नांवात सुगोतीत मोरस्तो जो आसा तो आमी उडास दवरतले, याद दवरतले. तांचें डेडिकेशन तांचें शहीद ह्या गोंया खातीर जाल्लें आसा. प्रोजेक्ट कंप्लीट केन्ना जातलो त्या वेळाचेर म्हाका दिसता बरेच लोक जे आसात हे बिचोली मतदारसंघ आसा, बिचोली तालुका आसा, सत्तरी तालुका आसा, बार्देस हाच्या भायर गोंयभरले लोक जे आसात ते केवळ सेल्फी घेवपाक लागून येतले. कितल्या तरेचे ब्युटिफूल अशे प्रोजेक्ट जो आसा जातलो. आनी खऱ्या अर्थान एक बरी गोश्ट जाली, कारण चवथीक 2-3 दीस उरल्या. बिचोली तालुका आसा, सत्तरी आनी बार्देस तालुका ह्या तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक एक बरे तरेचे गिफ्ट मुख्यमंत्र्यान दिल्ले आसा ह्या बायपासाच्या माध्यमांतल्यान. आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी मिळून हाचो आनंद जो आसा तो आनंद आमकां सगळ्यांक मेळटलो. पण हे सगळें करता आसतना आमी विचार करपाक जाय की एखादो प्रोजेक्ट जे वेळाचेर करतात त्या वेळाचेर विविध अशे 100% सगळ्याच लोकांक सॅटिस्फाय करपाक शकना. एखादो एक कोण तरी त्या विशयाचेर फुडें वतात, कोण तरी तेजेर क्रिटिसायज करतात. पण एखादें क्रिटिसिजम जे वेळाचेर जाता त्या वेळाचेर आमी सुद्दां त्या क्रिटिसिजमाक त्याच तरेन उत्तर दिवपाची गरज आसा. हे जे सगळे प्रोजेक्ट जातात ते आमच्या लोकां खातीर जातात, आमच्या खातीर जातात. आणि जेन्ना आमी लोकां खातीर सरकार आमचो प्रोजेक्ट करता तेन्ना तुमकांच त्रास करून तुमचो तरी प्रोजेक्ट करा ही आमच्या सरकाराची वृत्ती ना. तुम्ही जर पळयशात खास करून जेन्ना रोड डेव्हलपमेंट जाता, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हटलो काय तो बीजेपी जाता. तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो आसूं की स्टेट गव्हर्नमेंटाचो आसूं. पण कशें आसता तेन्ना मागीर लोक बारीक कितें जालें काय इतले डिस्प्रोपोर्शनेट करता. आज तुमकां खबर आसतलें ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकार 160 कोटी मोडटा. 160 कोटी हो काय कमी अमाउंट न्ही. हो सरकाराचो येतो व्हडलो अमाउंट जेन्ना सरकार मोडटा. आणि आतांच तुम्ही सगळ्यांनी प्रेझेंटेशन पळयलें. हो जर रस्तो जाय
एक म्हणटा ते म्हापसासून तुमकां जर बिचोले येवपाक जाय तुमचे डिस्टन्स सेव जातले. दिवचलच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. मंगळारा सांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते तशेंच येरादारी पुलिसांनी जीएमसी जंक्शनाची पळोवणी केली. जीएमसी कडेन सदांच येरादारीची कोंडी जाता. नो पार्किंग झोनांत गाडयो पार्क केल्ल्यान ही समस्या उप्रासता अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. आयज हांवें इन्स्पेक्शन जालां जीएमसी जंक्शना कडेन. तुमी पळयता आसतलें सदांच हांगा ट्रॅफिक जाम जाता, ट्रॅफिक कंजेशन जाता आनी तुमी पळयला कितलेशे कडेन नो पार्किंग म्हणजे नो पार्किंग बोर्ड मारलेलो आसा. हांगा पार्किंग फेसिलिटी सारकी ना. हांगा तुमी पळयता आसतलो बस स्टॉपाच्या फुडल्यान वचून हांगा पार्किंग केल्ली आसा. हो अप्रोच रोड आसा खरें म्हणल्यार रोड वचपाक लागून तो रोड वचून ब्लॉक जाला. दोनूय सायडीच्यान पार्किंग केल्ली आसा. ते सायडीनूय तुमी पळयला जो सर्वीस रोड आसा, सर्वीस रोडाच्या सायडीच्यान एंटायर स्ट्रेच पार्किंग केला. अंडरग्रावंड टनल आसा थंय तुम्ही पळयता आसतलें पार्किंग केल्ली आसा. सो अशें जालां कंजेशन इतलें जाता आनी सकाळच्या टायमार तरी सामकें ब्लॉक जाता. आतां तुमी पळयला आसतलें सकाळीं हांगा एंटायर जो हें आहलो 2 कदंबा बस बॉम्ब पडल्यो म्हणून थंय एंटायर जो स्ट्रेच आसा सर्वीस रोडाचो तो ब्लॉक जालो आनी वयरसून तुमी पळयता ट्रॅफिक सामको फूल जाला. सो हेका लागून आमी जॉयंट अलॉंग विथ द नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर न्याय दिते आमचे PWDचे ऑफिसर्स जावं ट्रॅफिकाचे ऑफिसर्स तांकां सगळ्यांक घेवन आमी हांगा जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलां. कलेक्टरान आमकां सांगलां की एक प्रॉपर प्लॅन अलॉंग विथ द SP आमी प्रॉपर प्लॅन करतले आनी हांगा तुमचें एग्जिक्युशन म्हणल्यार ट्रॅफिक फ्लो जो आसा तो सारको स्मुथनिंग करपाक लागून कितें एग्जिक्युशन करपाक जाता तेजेर आमी डिसिजन घेतलें. ते कलेक्टरान हांगा खरें म्हणल्यार डिसिजन दिवपाक जाय की दुसरे सायडीन पळयता दोनूय सायडीच्यान पार्किंग केलां आनी थंय कितें जाता एम्बुलन्स समज वयता व्हेरी इम्पॉर्टंट एम्बुलन्स मेन तुका एम्बुलन्स आनी एमर्जन्सी सर्वीस जेन्ना वयता तेन्ना खूब फावटी ब्लॉक जाता. कित्याक एक गाडी समज फाटली घेतली रिवर्सान काडली जाल्यार ब्लॉक जालें म्हणटकूच थंयच कंजेशन जाता. सो हेका लागून खंय ना खंय हो एंटायर स्ट्रेच जो आसा जीएमसी जंक्शनान तो स्ट्रेच ट्रॅफिक फ्लो सारको स्मूथ जावपाक जाय. चवथीचे फाटभुंयेर कुडचडेचो बाजार सजावटीच्या सामानान फुलून गेला. सजावटीच्या सामानाची खरेदी सुरू जाल्या मात अजून तरी अपेक्षे प्रमाण खरेदीक नीट येवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. चवथीची उमेद दिसान दीस वाडत आसा. चवथ 4 दिसांचेर पाविल्ल्यान सगळीकडे उमेदीचे ल्हार फाकला. कुडचडचो बाजारूय चवथीच्या सामानान फुलला. बाजारात फुलांचे आकर्षक हार, तोरणां तशेंच हेर सजावटीचे सामान व्हडा प्रमाणात विकपाक उपलब्ध जाला. घुमटां, शामेळ, टाळ हे लेगीत बाजारात विकपा खातीर उपलब्ध जाल्यात. ल्हान भुरग्यांचे आवडटे म्हळ्यार माराण्यांची दुकानां लेगीत बाजारात थाटिल्ली दिश्टी पडटात. आमच्या कुडचड्यार पावस सगळ्याक पडला. हाजे पयलीं बीन मायनींग बंद जालें, ताजे नंतर कोवीड बंद जालें. ह्यो गोश्टी घडत आसता पूण तरी आसतना लोकांनी ताका हें करून टॅकल करून आपले जे उत्साह जो आसा गणरायाचेर त्या बद्दल तेणी हें केलें दाखयले कडेन आसा. आनी मदीं त्रास जाले, फायनान्शियली प्रॉब्लेम जाले, प्रायवेटांक चड प्रॉब्लेम जाले. गव्हर्मेंटाक तरी तांकां तांचो पगार मेळटालो, तांकां कांयच प्रॉब्लेम जालना. कुडचड्यार जे पळय प्रायवेट जे गांवचे लोक आशिल्ले आनी बाजारकार जे आशिल्ले तांणी मोठी गणरायाच्या उमेदीन त्याच्या बळाचेर ताणें आपले हें केले कडेन तयारी केली कडेन आसा आनी बाजारांत पब्लीक येता ते तरी तेंच्या तोंडाचेर अशें पळयल्या कळटा की तेंचे सामकी आतुरतेन वाट पळयता म्हणटा. आतां बारीक लोक खुबशे कुडचडे बाजाराचेर जे बारीक बिजनेस करता अवलंबून असतात. हे फावटी कसो आसता तांकां माटोळी सामान न्हू बाकी हेर वस्तू घेवन येतात ते बाजारांत जे भायले येतात. पावसाक लागून थोडें पीक कमी जालांय बीन खरें पण तातूंतल्यान कितें आसा लोकांचो उत्साह जो आसा तो कमी जावना. पयशे रेट वाडले कडेन आसात पूण ती रेटीक लोकांनी हें करूं ना, ती कमी करूं ना. आपली म्हणजे खरेदी करपाची आसा ती लोकांनी कमी करूं ना. उमेदीन लोक आतां गणरायाचे हातीर त्याचे फोर्सार लोकांनी हें केले खरेदी करताले. बाजार सध्या पयर आयताराक पावसान सामकी हें केलें हजेरी लायलें, बाजार मातसो कमी जालो. सवाय पेड 8 मार्च वायट निवळ्ळां वातावरण. बाजार जातलो
वर्साचे 1-2 दिसांचे प्रचार करची जाता आमचे. आता जी लोकल वाद्य आसा पळय तेजी रेट बी कितें वाडलेली आसा काय तशी आसा? हांव कितें करतालो वर्सां एकूच शामेळ हाडटालो. लायटांनी वाडलेले आसा. तेणी कितें केलां तुज्या मदीं आसता ती शामेळ हाडल्या. मग ह्या वर्सा आनी गेल्या त्या वर्साच्यान हांवें कितें शामेळ हाडल्या ते रेट कितें आसा 1000 आसा शामेळ, 1100 आसा, 1200 आसा, 1300 आसा, 1,500 म्हणजे ती शामेळ कितें आसता 15-20 वर्सांचे ते आसता बरें उरता. 900-1000च्या 3 वर्सां भितर घुमट कशें? घुमट आमचें बोकड्याची 5 वर्सांची 800 रुपया जाता. 6-7 वर्सांचे 700 रुपया आसा, 1300 रुपया आसा, लास्ट आपले 1,500. अशे कासाळे आसा, ताळ आसात. आता तुम्ही पळयता हो बाजार कुडचडे बाजार आसा चडसो सांग्यार, सावड्ड्या, केपेंचे लोक कुडचड्यार येता. आता बाकीचे एरियेक पळयल्यार कुडचड्यार सवाय आसा काय म्हारग आसता तुमचे? एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार फोंडी सामकी रेट शामेळची 1100 रुपया आसा. मागीर तुगेले मडगांव 1,500 रुपया आसा. आमचे हांगा सगळ्या उलटे आसता ते फोनाचेर आमी आमच्या राशीता घुमटीच मागीर करता आमी हांगासर. चडशे गोंय भरचे लोक आमच्या सावड्ड्यार चड येतात. कुडचड्याचे कमी आसा रेट बाकी गोंयांक बाकी गोंया भितर आमचे कुडचड्या रेट कमी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. मडगांव नुस्तें मार्केटा कडेन आशिल्ल्या एका हॉटेलाच्या बेसमेंटांतल्यान धुंवर येवन उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान थंय धांव घेवन उदक मारून उजो पालयलो. शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान हो उजो पेटलो अशें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सांगलें. 9.01 आमकां कॉल येयले फ्रॉम आवर हेडक्वॉर्टर फायर कंट्रोल रूम पेंजीम. ओके स्मोक भायर सरता म्हणून ड्रेनेजींतल्यान. सो इमिजिएटली आमी हिंगा पावले आनी आमी हें जर ट्रीट हॉटेल आहा त्या ट्रीट हॉटेलाक अंडरग्रावंड हॉल आहा. सो ते हॉलाक बंद जाल्लेले हॉल आनी इलेक्ट्रीक पॅनल बोर्ड आहा जे सायडीन तांकां तो शॉर्ट सर्कीट जावन तो उस पेटलो आनी सगळो स्मोक जावन तो सगळी ड्रेनींतल्यान भायर सरताले. सो इमिजिएटली आमी पयले एस्टिंग्विशर मारले कित्याक हिंगा सगळो काळोख आनी कितें ते दारूय बंद जाल्लेले आनी एस्टिंग्विशर मारून आतां आमी उदकूय मारला कित्याक क्लियर करपाक भितर उजो आसता कित्याक ते लाकडाचे मागीर तेजे सगळे डेकोरेशन आहा ते लाकूड. सो ताका लागून ताका उदकूय मारून आतां क्लियर केलें. तर फायर ब्रिगेड भितर येवपाक कितें त्रास जालो तुमकां? फायर ब्रिगेड भितर येवपाक हिंगा एक्सेस आहा म्हळ्यार तेंचे ते कॅनोपी आहाय भायल्यान ते पावसा लागून हें गेल्लो आहाय हें करपाक ताका लागता लागून इमिजिएटली फायर ब्रिगेड भितर हाडूंक जाय. सो ताका चार्ज जावन रोड आहा भितर एक्सेस आहा म्हणजे तेंगे पेवर्स घालून तेणें केल्लो आहा म्हळ्यार भितर एक्सेस ना ताका. एक्सेस आहा म्हळ्यार कितें ते कॅनोपीज लागून लागता आनी गाडी भितर हाडूंक जाय. पूण आतां कंट्रोल ना फायर आहा कंट्रोल ऑलमोस्ट एस्टिंग्विश केल्लो आहा. उदकूय मारला एस्टिंग्विशरूय मारला. शेतकारांचो सन्मान हो आमच्या देशाचो सन्मान जावन आसा अशें म्हणीत उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी शेतकारांच्या वावराची तोखणाय केली. ते आदिवासी संचालनालया वतीन वांते आयोजीत केल्ल्या 4 दिसांच्या चवथीच्या बाजाराच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलयताले. शेतकार खूब कश्ट करता मात जेन्ना तांच्या पिकाची नाशाडी जाता तेन्ना सरकारान उपाय येवजण काडून तांकां लुकसाण भरपाय दिवंक जाय अशें स्पश्ट मत ह्या वेळार प्रकाश वेळीप हांणी उक्तायलें. शेतकऱ्याचो सन्मान म्हणल्यार ह्या देशाचो सन्मान आसा तो मागीर आमच्या सत्तरीचो आसो केपेचो आसो किंवा भारतांतल्या खंयच्या अन्य भागांतल्यान आसो त्या शेतकऱ्याचे दीस बरे येवचे हे आमचे पंतप्रधान मोदी साहेब आसा तेंचें एक स्वप्न आसा. तो स्वप्न अशें दवरमेळ जायना ताचे फाटल्यान जे आसा आतां हांगा उल्लेख जालो की संघर्श करचे पडटा. कांय गोश्टीचो संघर्श करचे पडटा. शेतकऱ्यां खातीर संघर्ष करपाक अशे खूब अशे आमी कमी पळयतात. आमच्या भागात जेन्ना आमी बैठको घेतात तेन्ना ह्या शेतकऱ्याचे सुद्दां पिकयल्लें जें पीक आसा तेजी आज नासाडी करपा खातीर थंय गवारेडो आसतलो थंय रानडुक्कर आसतले हांगा आयकलें शेकरे आसात किंवा माकडां आसात किंवा खेजी आसात मोर आसात. हेजेर सरकाराचो उपाय कितें आसा? म्हाका दिसता जे आज आमचे लागींचे मुख्यमंत्री आसात म्हाका खूब अश्यो सुचना येतात. आतां हांगा उल्लेख जालो उटा संघटनेचो उल्लेख जालो आंदोलन करपी ह्या शेतकऱ्यां खातीर सुद्दां जे आमचे पीक नासाडी करता ताजे खातीर सुद्दां तुमी आंदोलन कित्याक करनात? विचार आमचो मना आसा. नासाडी करता जाल्यार तांकां सुद्दां रात तितले बेगीन ही भरपाई मेळपाक जाय. शेतकरी कश्ट करता रात दीस. आमी पळयताले आमच्या घरांतल्यान जेन्ना भात शेत पिकता तेन्ना माटोळ घालून ते रातचे राखपा वचचें पडटालें. अशें तरेन शेतकऱ्याक जेन्ना दीस भर आनी ताका जो दर मेळपाक जाय
तो तितले दर मेळना ही शेतकऱ्याची सुद्दां एक 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 म्हणजे एक व्यथा आसा आणि ह्या व्यथेंतल्यान सुद्दां आमी आदर्श कृषी सहकारी संस्थेचो जन्म आमी केलो. आज दर वर्सा आमी 40-45 कोटीचो ह्या शेती मालाचो वेव्हार करतात आणि तेजो मोठो देशभर तेजो उल्लेख जाता. चवथीच्या निमतान दिवचले माटोळेचो बाजार फुलपाक लागला. अनुमात बाजारात माटोळेक लागपी कांय वस्तूंचो उणाव दिसून येता. ताका लागून माटोळेक लागपी चडश्यो वस्तू म्हारग जाल्यात. चवथ 2 दिसांचेर पाविल्ल्यान दिवचले माटोळेच्या बाजाराक बुधवारच्यान सुरवात जाल्या. बाजारांतले पारंपारीक जागेत मेळून 100 परस चड विक्रेते माटोळेक लागपी सामान घेवन बसल्यात. कांगला, माटुळां, घागऱ्यो आनी हेर वेगवेगळ्या प्रकारची रानटी फळां आनी फुलां सयत बागायतींनी पिकपी केळीं आनी हेर फळां माटोळेच्या बाजारात विकपाक उपलब्ध आसात. अनुमात हरण, शेरवडां, घागऱ्यां सयत माड्या वयल्यान देंवयल्ले नाल्ल, सुपारांचे कात्रे आनी शिपडी मात म्हारग जाल्यात. बिरेस्तारा बाजारात माटोळेचें सामान वाडटले आनी खरेदी करपाक नेट येतलो असो विस्वास विक्रेत्यांक आसा. म्हारग आसल्यो तरी गणेश भक्त कसलीच घासाघीस करनासतना गणपतीच्या नांवान वस्तू खरेदी करतना दिसून येता. म्हणजे हरण कमी आहा आणि बाकीचे घागऱ्यो आणि हे कांगला बिंगला आसात न्हू. आता सध्या हरणाचे मोळी कशी आहे आणि हे आमची हेची जोडी कशी घागऱ्यांची आणि आता शेरवाडा बी म्हाका दिसता म्हणजे न्हू माटोळेच्या पावस खूप पडटा चडोंक गावना. पावस पडल्या कारणान चडोंक गावना. पाणी चडना वय त्या खातीर माल कमी जाता. नाल्ल म्हणजे आता सध्या उतरलेलो नाल्ल कसो आहा 70 रुपया 80 रुपया आसा. आणि बाकीचे कशे आहा रेट की घडुली बी बी तशीच जाता. कित्याक वादळा खातीर सगळीं झाडां पेडां सगळीं फळून पडलेली. त्या कारणान हो माल आमी भायरसून थोडो हाडला. आमच्या बागायतीन थोडो आसा तो आमी देने. म्हणजे अंदू चडसो माल कमी आहा. कमी आसा. उतरलेलो नाल्ल तर सामके चड. चडोंक गावना. बिबट्यांची तशीच करा आसा. म्हणजे न्हू सुपारीची शिपडी ना. सुपारी काडूंक आनी आसली ती रोगान पडली. पावसान सगळी गळली. रेटूय मातसो म्हारग आसतलो. सुपारीच काडूंक गावना. सुपारी गळ्ळी उचलली जाली बागायतारांक. मालाची तांकां मेळचें ना. शेतकरी सुद्दां जातले. तांकां त्रास जालो. म्हणजे अंदू माटोळेचें सामान म्हारग आसतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कामोले प्राथमीक शाळेच्या एका विद्यार्थ्यांक मारहाण केल्ल्या प्रकरणात दोनूय शिक्षिकेक कोलवाड पुलीस स्टेशनाचेर चौकशे खातीर आपयल्ले. पुलीस स्टेशना भायर पत्रकारांनी तिका प्रश्न विचारले जाल्यार टिचरीच्या तोंडांतल्यान कांयच जाप ना. सोमारा पुस्तकाची पानां पिजिल्ली म्हूण विद्यार्थ्यांक दोग शिक्षकांनी बरोच पडयल्लो. ताच्याच उपरांत विद्यार्थ्याच्या बापायन पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्ली. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
Brocade Trading Private Limited, a trusted name in furniture making. Big discount on package purchase and individual items during the Ganesh festival. Luxury sofa, bedroom furniture, mattress, dining tables, custom design furniture, monsoon blinds, outdoor furniture, office furniture, curtains and modular kitchen, etc. Vinayak Furniture near Dawalim Masjid, Margaon. Home decor opposite Costa Factory, Akem, Margaon. iFurn, Gudi Paroda, Kepem Road. For further details, contact 7747075535, 9500017652 and 7276232230.